सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता मारियो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रॉक रॉड्रिगीस ह्या आमच्या भावाच्या पयल्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी ताच्या गोरब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज सायरस फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन आमचे फिरगोजेक आपल्या तालेंतांतल्यान मुजग वाजोवन तो आदार करता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. सगळ्या कुमन्यावांच्या भुरग्यां पासत मागुया ती आपली लागशील तयारी जेन्ना सुरू करतली देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांची तयारी जेजूक घेवंक बरे भाशेन जावंक आमच्या फिरगोजेंतल्या सगळ्या कुमन्यांक घेवंक तयार जातल्या भुरग्यां पासत मागुया. तशेंच आनीक 2 दिसांनी अर्थ डे आमी मनयतले. आमी आमचे पृथ्वी सवे फावो तो मोग आनी माया दाखोवंक आनी काळजी दाखोवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आयज गोरब्यांचो आशिर्वाद सान जुझे समुदाय डॉमिनोस सायड आल्तो दाबोली हांगासर जाता. ह्या समुदायांतल्या सगळ्या गोरब्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. जो कोण पुताक सोत मानता ताका सासणाचें जिवीत आसतलें आनी हे सासणाचें जिवीत बासावंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. 2 दिसाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना जेजूचे मांस आनी रोगोत आमी शेवता. जेजू आमचे जिविताचो मांस. 2 दिसाक ताका शेवून ताका आमचो सासणाचो माज आमी करूंक आनी आमच्या जिवितांत तोच आमच्या जिविताचो फुडारी म्हूण आमी समजून आमचें जिवीत ताका मानता तशें आमी भेटूंक हे मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवा अनेक मेका लागीं ह्या वेळार बोगसोणे मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमच्या पातकांचो उगडास करुया. काळजांतन दूख दवरतल्या बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर तूं पातक्याक आपूंक आयलाय आपूंक आयलाय. क्रिस्तांव
Krista kaklut kor. आमचे खातीर विनोती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत कोर. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. भोव काकलूत सारा देवा पासकांचो गूट समोरून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासू चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. धर्मदुतांक महासभेच्या मुखार हाडटोच महायाज्ञिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकवण दिना जावंक आमी तुमकां खोर शिटकायल्ले न्हय? तरी तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुजाल्या शार भरलां आनीक ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. परतीपाड करून पेद्रून आनी धर्मदुतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका खुर्सार उमकोडून तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचें बगसणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. हे सगळें घडणेच्या आमी गवाही आसांव आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जसो पवित्र आत्मो दिला तोय गवाही आसा. हें आयकून ते सगळे रागावन बोल्ले आनी तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतर आमचो जबाब जावन दी. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. परतून म्हणया, दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळाक सर्वेस्पराक दिन वाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वंटार आसतली. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदतात तो मनीस भागी. जबाब, दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशाक पाट वळटा. प्रिथ्वी वयलो तांचो उडगास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकातांतली तांकां निवारता. जबाब, दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सरशीं सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. बऱ्या मनशाक उपेद्रे खोश्ट भारी ओडचितात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. जबाब, दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार.
तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. स्नानदातारा जुवावान आपल्या शिसांक म्हळें, जो वयतान येता तो सगल्यावन व्हरतो, जो प्रितुमेंतलो उपजोता तो प्रितुमेचो, आनी ताचे उलोवणें प्रितुमेचें. जो स्वर्गांतान येता तो सगल्यावन व्हरतो. आपणे देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता, तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सोतेंत म्हूण रुजू करता, कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जो पुताचेर बावाट दवरता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बावाट दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जो पुताचेर बावाट दवरता ताचे सगळें सासणाचें जिवीत आसा. ही हू बिलीव्स इन द सन ऑफ मॅन हॅज इटर्नल लायफ. बाबा भयणीनो, बाग्योंत आगुस्तीन ऑफ हिपो आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, आय बिलीव दॅट आय मे अंडरस्टँड बेटर. म्हणजे हांव सोत मानता म्हजो बावाट ओदीक समजूंक, आनी हांव सोजमोतां ओदीक आनी ओदीक म्हजो बावाट तपासूंक. देव आमचे सगळें जायते बरेपण करता तें आमी जाणाव, पूण दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान आमकां देव जागयता. आनी कांय बरी आयचे आमी स्तोत्र गीत गायलां, आनी तें म्हणलें, जांचें काळीज दुखोवलां कोंतवलां तांचे सोरशीं सोर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचे सोर्वेस्पर हात ओळटा. बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात, पूण त्या सगल्यांतलो सोर्वेस्पर ताका निवारता. लायफ इज फूल ऑफ ट्रबल्स, लायफ इज फूल ऑफ चॅलेंजीस, एंड लायफ इज फूल ऑफ वॅल्यूज. पूण ह्या जिवितान आमी जियेता आसतना दर दिसाक वेन वी बिलीव इन द सन ऑफ गॉड, तोच देव आमकां आपल्या पुताच्या ह्या विस्वासा उदेशी आमचें तारण करूंक पावता. जिवितान आमी दर दिसाक ह्या पुताचेर विस्वास दवरूंक करोस, कित्याक आयचे वाचपांत आमी शुभ वर्तमानांत अशें म्हणलां, जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. आनी हेंच जेजू सवे आमी पळयता, कित्याक माप मेजी नासतना आमचें बरेपण ताणें केलें. माप मेजी नासतना आमची सोडवण ताणें केली. माप मेजी नासतना देवाचीं उतरां ताणें आमकां दिलीं. आज ह्या देवाच्या उतराक आमी दर दिसाक नियाळूंक ओचीसो आमकां उलो मारता आनी म्हणटा, बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. येस, God the Father loved his Son and gave everything in his hand in order that he may redeem us from eternal damnation.
आनी आमकां सगल्यांक सोडवून मेळचे खातीर पुतान आमचो मोग केलो. इतलो ताणें मोग केलो की आपूण खुर्सार मरून आमकां सगल्यांक सोडवून दिली. दर दिसाक बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत जायते पावटी घडीक निराशेपणाक वेता. आमचें जिवीत जायते पावटी उपद्र्यांक सांपडटा. आमचें जिवीत जायते पावटी कोश्टांक सांपडटा, दुखान आमी बुडटा. असले वेळार तोच पूत आमकां बुजवण दिवंक येता, आमची सोडवण करता आनी ताचेर विस्वास आनी बावाट दवरूंक आमकां उलो मारता. आय बिलीव इन ऑर्डर दॅट आय मे अंडरस्टँड बेटर माय फेथ. उदीक आमचो बाबाट समसूंक आमी दर दिसाक आमी आमच्याच बाबाटाचेर नदर मारुया. कितले पावटी उदृश्टाक सांपडटा तेन्ना आमी आमचो बाबाट तीर करता. कितले पावटी आमचे संकोश्ट येता तेन्ना आमचो बाबार्थ आमी खोलायता. कितले पावटी निराशे आनी उपद्र्यांक सांपडटा तेन्ना घडीक देवाचेर आमी विस्वास दवरता. आयचे दिसा आमकां प्रोश आमचें मन उक्तें करुया. आमी सदां काळ आमचो बाबाट उदीक खोलावंक वावरुया आनी त्याच देवान धाडलेल्या एकल्याच पुताचेर आमचो विस्वास दवरून आमचो बाबाट उदीक खोलायेन जिवंक आनी पुताचेर विस्वास दवरून आमकां सोडवण जोडूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. म्हज्या बाबा भयणीनो, मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. भू व्हरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपा वरवीं आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोड तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवंक कोणबाळायेन आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर काडी आमी तुका वाखाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो उणोदी करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या सोतोसाच्या नदार उलासता सगलो संवसार
आनी सुर्गीचे सोल दरबार निरोंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र तळपडांचो सुरवेस्पूर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंचरकी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंचरकी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसोनी मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaco good purgotuja. Sumia Jesu ami ołąkata, ani etoświtle piewa. Ty kręcki, tu mojego Jesu, Ami tuże moro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा रॉक रॉड्रिगीसाची काकूत कर. ताका 1 म्हयनो फाटीं तुवें ह्या संवसारांतलो आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनः जिवन जावं. पुनः जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमां समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंखवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून तान सर काडी तुका मानवल्यात. त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. बापाचो एकलोच पूत आमची सोडवण करूंक दर दिसाक येता. हे सोडवणेंत आमी भागीदारां जाता तेन्ना आमची सोडवण न्हय पूण दुसऱ्यांची सोडवण करूंक आमी दर दिसाक बोगसोण्या वरवीं वावरूंक जेजून आमकां प्रार्थोन शिकयला. खोतखोत्यान सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं, शे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायट.
सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवादय करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशेन अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक उलय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दिसगा जे खुशे परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाची शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. So
प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनोची वोंदपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय, अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत सोडय. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भाव भयणीनो, 22 तारखेर सोनवार त्या दिसाक वर्ल्ड अर्थ डे मनयतात आनी ह्या वर्साक आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आमची तरणाटी करीत भाशेन हो अर्थ डे हांगासर घडोवन हाडटात. पोस्टर आमी ऑलरेडी रिलीज केल्लो आसा, लिंक थंयसर आसात. जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो एक्टिविटीज आसात, जावं जशे भाशेन टी शर्ट पेंटींग, फॅन्सी ड्रेस, टॅलंट हंट आनीक जस्ट अ मिनीट म्हूण एक प्रोग्राम आसा. हेच्यो सगल्यो डिटेल्स हो पोस्टर आसा ताचेर घातलेली आसा. रावता तुमी सगळीं हातून भाग घेतली आनीक बाराबर मेळून आमचे पृथ्वी पासत भोव करून जेन्ना आतां आमची पृथ्वी सारकी पेरिगान पडत आसा तेन्ना आमचे पृथ्वीक आमी मान दिवंक, काळजी दाखोवंक हो दीस घडोवन हाडलेलो आसा. सांजेर 6 वाजता तो सुरू जातलो. त्या दिसाक सांजेचें मीस 6 वाजता जातलें, पूण पयली एक्टिविटी जी आसा, जे पार्टिसिपंट्स आसात तांकां सायलंट एक्टिविटी जातली. टी शर्ट पेंटींग ह्या पासत तुमी रेजिस्ट्रेशन करचें. थंयसर रेजिस्ट्रेशन फी घातलेली आसा. आमचो हो दीस अर्थ डे सोंपता आसतना डिनराचेर सोंपतलो. रात जेवण आमची तरणाटी आमकां तयार करतली. तशेंच हेर एक्टिविटीज आसात, प्रायजीस आसात, हें सगळें आसा. तर मागता तुमी ह्या 2 दिसां भितर रेजिस्ट्रेशन करपाक आनी सगल्यांनी जाता ते भाशेन भाग घेवपाक. आनी तुमचे मदल्या कोणाकूय जरी तर खुशी आसा हो कार्यक्रम स्पॉन्सर करपाक जाल्यार तुमी फुडें सरचें पृथ्वी पासत. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F6 पेज नंबर 88 F6.